नव्या टुरिस्ट सिजनाची पहिली चार्टर्ड फ्लायट दाबोळे आयतारा फातोडेर पावली। मॉस्कोसान 235 रशियन टुरिस्टांक घेऊन ही फ्लायट देवल्या। सिसेरॉन एअर आणि गोयच्या पर्यटन खात्याच्या स्टाफान दाबोळेचेर देवतनाच मॉस्कोच्या टुरिस्टांक येवकार दिलो। या सिजनान साधारण 1300 चार्टर्ड फ्लायटी येतल्यो असो अदमास पर्यटन खात्यान केला। पोरू 1000 भर आयिल्ल्यो। मॉस्कोसान UT एअर ही पहिली चार्टर्ड फ्लाइट आयतारा सकाळी 6 वरांचेर 235 पर्यटकांक घेऊन दाबोळे पावली। You know, it's my first time in Goa. I'm really excited. I think it's wonderful. It's raining a little bit, but I think it will be great. Goa is very good. पोरूच्या टुरिस्ट सिजनात 1000 भर चार्टर्ड विमानां गोंयांत आयिल्लीं। अंदूच्या सिजनात 1300 पावतलीं असो अदमास पर्यटन खात्यान केला। We expect more than 1000 charter flights, out of which more than 600 would be from Russia. So the season looks very good. Our efforts are continuous. Government is doing leaving no stone unturned to bring tourists here. We are having road shows abroad. We are tapping the domestic market. Every effort is being made by the government. दाबोळेच्यान रिपोर्टर दिशांत परब। कदंबाची रिणाची पनवत कशीच सुटना। एक रीण फारीक करपाक दुसरे कडच्यान रीण असो सध्या कारभार चल्ला। महामंडळ फाऱ्यान हाडप कोणाकूच जमना। सध्या कदंबाच्या माथ्यार 54 कोटींचे रीण आसा। कदंबा जोडटा ताचे परस 16 ते 18% चड मोडटा। कदंबाच्या 33व्या वर्सुकी दिसा निमतान पळयात हो खास रिपोर्ट। सरकारान कितली शेपडी बडयली तरी कदंबा जाग्यार येवपाचें नांव घेना। 33 वर्सां जालीं तरी कदंबा सरकाराच्या कुबड्यांचेर चलता। कदंबाक आयतारा 33 वर्सां जालीं। 1980त वाळपय 10व्या सावन कदंबाचो प्रवास सुरू जाल्लो। मात समाज सेवेचे घश्टे काडटा काडटा कदंबाचो आर्थीक कोणो काबार जाला। कितले चेअरमॅन आयले आनी गेले, कितली सरकारां आयलीं गेलीं, कदंबा फायद्यांत येवपाचें नांव घेना। हो पळयात कदंबाचो फाटल्या 3 वर्सांचो येणावळ आनी खर्चाचो तकटो। 2010-11 वर्सा येणावळ 82 कोटी 99 लाख, खर्च 98 कोटी 70 लाख, उणे पडले 15 कोटी 71 लाख। 2011-12 वर्सा येणावळ 93 कोटी 48 लाख, खर्च 112 कोटी 5 लाख, उणे पडले 18 कोटी 57 लाख। 2012-13 वर्सा येणावळ 94 कोटी 77 लाख, खर्च 116 कोटी 27 लाख, उणे पडले 21 कोटी 50 लाख। कदंबा फायद्यांत येयली म्हूण जायना। कदंबाच्या माथ्यार आशिल्लीं कोट्यांची रिणां फारीक करची पडटलीं। सरकाराच्या आदारान कदंबान फाटल्या वर्सा गोंय राज्य सहकारी बँकेत आशिल्लें 45 कोटींचें रीण धपक्यान फारीक केलें। मात परते तेच बँकेत 24.5 कोटींचें रीण काडलां। बरोबर EDC कडच्यान 15 कोटींचें रीण काडलां। GIDCतले 14 कोटींचें रीण तश्शें आसा। कदंबा सध्या व्याजा सयत 53 कोटी 48 लाख रुपया रिणांत आसा। 45 कोटी भरूनय कदंबा आसा तशी परती रिणांत। कदंबाची येणावळीची गळटी थांबची म्हूण इलेक्ट्रॉनिक टिकेटिंग मशिनां घेतलीं। आता मेरेन कदंबा महामंडळाचे 22 चेअरमॅन जाले। स्वता पर्रीकार 3 वर्सां चेअरमॅन उरलो। मात इतलें सगळें जावनय आज कदंबा रीण भरवण आशिल्ली तशीच आसा। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक 6व्या वेतन आयोगाचे स्केलीचे एरियस फुडल्या बजेटा उपरांत मेळटले। कर्मचाऱ्यांच्या EPFचे कफुसांव सुट्टले अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिला। 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2006त लागू जाल्ल्यो। आता 7व्या आयोगाचो रिपोर्ट येवपाचो जाला। कदंबान दसऱ्याक वर्सुकी दीस मनयलो। कदंबा लुकसाणींतल्यान वयर काडपाक यत्न चल्ल्यात अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान उलोवन दाखयलें। 6 पे ये गेल्या एका 5 पे ह्या एका 6 पे दोनूय मान्य केले कदंबान। ताजे पयशाची व्यवस्था करून सरकाराचे अप्रुवल घेवन ना, सरकाराचे अप्रुवल घेवन ना, त्यामुळे पयशे सरकारान व्यवस्था करून नासली। आता हांव करता ती व्यवस्था। गेल्या मध्येच जाल्ले प्रोविडंट फंडाचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी वन टायम 5000 रुपयाचे 2 विषय उरतले। एक 2 भितर वेगळे करून घेता, विषय उरलेले ना ताका। कदंबा ही एक कुटुंब आसा। हे कुटुंब ही मनस्थिती तुमी हाडूंक जाय। हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की कदंबाक हो कितें आर्थीक
भायर सरपाक आसा ते आमी योग्य प्रकारे ताचो विचार करून सिस्टमॅटिकली 1-2 वर्सां भितर कदंबा हे स्वताच्या पांयाचेर उबे रावूंक जाय. कर्मचाऱ्यांच्या टर्मिनल बेनिफिटाची सगळी व्यवस्था ही ऑटोमॅटीक जाल्ली आसूंक जाय. आता घेऊया एक व्यावसायिक दिसो.